सकाळची वेळ सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जावया आमचो याज्ञिक भितर सरता आम्ही सगळी येवकार दिवया आमचो याज्ञिक भितर सरता आम्ही सगळी येवकार दिवया Calvary बेळ नो सरतलो आम्ही तातून वांटो घेवया सर्गीचे मोल तो वांटलो आमी चिबूक आयती सावया सर्गीचे मोल तो वांटलो आमी चिबूक आयती सावया मोगोच्या बाबळीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी लोकसंपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक हे पवित्र मिसाची भेटेक माय मोगाचो येवकार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज पवित्र सभा जेजूच्या बो पवित्र कुडी रोगताची दोबाची परब समोरुमता जेजू परत आपल्या बापाशी वेशे आदी ताणें आपल्या शिसां बरोबर राज जेवण करतना आपलीच कूड आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण ताणें करून दवरला ह्यो अमोलीक देणें जेजून आमकां फावो केल्ले खातीर पयली सुवातेर जेजूक आमी आर्गां दिवया आनी आपली कूड आनी रगत खेरीत भाशेन जेजू आमकां ताणेंच स्थापलोल्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां फावो करता हें मिसाचें बलिदान जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी द युकरिस्ट इज द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ हे आमच्या जिवितांतल्यान खरेपणी आमी दाखोड करूंक पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग आपुरबाय आमी करूंक पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते मनान भक्तीपणान शिताबेन आमी वांटो घेवंक आनी पवित्र मिसाची शिकोवण आमच्या जिवितान आमी जियोंक आमकां सण एकल्याक त्याच जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागून घेवया आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावं पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक Krista
विचाराया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आदीन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकच पुत्रा सौम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी ऐकून घे मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया सुम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोलबुंडारा तुझ्या कोस्ता मोन्नाच्या उगडासाक हो जपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घोळून दवरलाय ह्या तुझ्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय अशें तुजे सोलवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक बरो हे आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागता हांव जेजू जो बापा सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेस आयलो आनी ताणें पोरचेक कोळीत केल्ल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरचेन एकाच ताळ्यान म्हणलें. सर्वेस्परान फरमायला तितलें आमी पाळटल्या. मोइसेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळाच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारुण इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बैलाचे शांतीचे यज्ञ करूंक लायले. अर्दे रगत मोइसेसान
तोस्तांत घाले आनी उरलोले अर्दे वेदीचेर रोकयले. ताणें कराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरचेन आयकुचे खातीर तें वाचलें. आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्यांव, ताचें आमी आयकतल्यांव. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरचेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक संपूर्ण तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे हे रोचणेचो न्हय, बोकड्याच्या व पाडकुल्याचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुळ्याचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबोर बोश्टवलेल्याचेर शितोडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें ओदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळूंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटोच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्करण मर्नादीक कर्तुबांतलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्ती. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायलोले सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorves for
जेसू म्हणटा, हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो उरतलो. Salve sui, salve sui, salve sui, sui, sui. Salve sui, salve sui, salve sui, sui, sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. फूग नासलोल्या उण्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो कांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दुनयाक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारान वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतलें पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत. सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकांच्या फळांचे हांव आनीक पियोचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमानी. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, कार्लो आकुतीस हो 15 वर्सांचो तरणाटो जाका आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान फाटल्या ओयतुमराच्या म्हयन्यान भक्तिवंत हो ब्लेसड म्हूण पोरगोट केलो. हो तरणाटो कार्लो आकुतीस कितें भाशेन पवित्र संस्काराचो हो मिसाचे भेटेचो मोगी आसलो. ल्हानूचपणींतावन ताच्या काळजान जेजूचो मोग रिगलोलो. जेन्ना ताणें आपलो पयलो कोमिन्यो केलो, पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजान ताणें घेतलो, त्या दिसा तावन चुकय नासतना दिसपट्टी तो मिसाचे भेटेन वांटो घेतालो. आनी न्हयच तो पूण आपल्या आवय बापायक आनी आपल्या घरच्यांकूय घेवन तो मिसांत वांटो घेतालो. The more we receive the Eucharist, the more we grow in the love of Jesus, and we have a foretaste on earth of heaven, अशें तो म्हणटालो. आनी आमी जाणा मोगाचे बाबडीनो, कार्लो आकुतीसाच्या जिवितान तो एक कंप्युटर प्रोग्रॅमर जावन आसलो. आनी ही ताणी आपली हुशारकाय ताणें वापरली ह्या पवित्र संस्काराचो मोग मनशांच्या काळजान रिगोवंक. ताणें युकरिस्टीक मिरेकल्स संवसारान वेगवेगळ्या सुवातांचेर ज्यो मिलाग्री घडलेल्यो पवित्र संस्कारा विशीं त्यो ताणें एकठांय करून ताणें एक म्युजियम कसो एक वेबसायट ताणें उगडली. आनी ह्या वरवीं ताणें पौरव संस्कारा विशीं पवित्र संस्कारा विशीं जेजू विशीं मनशांक ताणें ओडून हाडली. हेच भाशेन
ह्या पवित्र संस्काराचो ताणें खोल मोग केलो आनी होच मोग दुसऱ्यांच्या काळजान रिगोंक हे ताणें उकडलेल्या वेबसायटी वरवीं तो वावुरलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा एक भोव व्हडती दोबाजीक परब समरुमता. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब समरुमता. आनी आमी जाणाव कोण भाशेन जेजून त्या निमाण्या जेवणा सुमयार आपलेंच मांस आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण ताणें कळून दवरलां. बाबडीनो, आयच्या तिनूय वाचपांचेर आमी तर नदर मारली जाल्यार आमकां ह्या तिनूय वाचपांनी एका उतराचो आमकां एके भाशेन उगडास येता वो आमकां आर्टाप तातूंत मेळटा तो म्हणल्यार तें उतर म्हणल्यार जावन आसा कोरार, कावनंट. आमचो देव एक कोराराचो देव. आ गॉड इज द गॉड ऑफ द कावनंट. आनी देवान आपले विसून काडलेले पोरजे सवे ताणें कोरार केलो. अशें आमकां आदल्या कोरारान आमकां मेवता. कोण भाशेन देवान आपले विसून काडलेले इस्रायल पोरजे सवे ताणें कोरार केलो. आनी देव सदांच आपल्या कोराराक विस्वाशी आसलो. पूण पोरसां जायते फावटी देवा सवे अविस्वाशी जाली. जायते फावटी पोरशेन देवाचो कोरार मोडलो. पूण देवान नव्यान तिचे सवे कोरार केलो. देवान नव्यान तिका बक्षिली आनी आपल्या इश्टागोतीन आपल्या संबंदान देवान तिका हाडली. खरें म्हणल्यार कोरार म्हणल्यार जावन आसा एक तुटो नासलेलो संबंद देवा आनी मनशां सवे. आनी अशें पयलें वाचप आमकां अशी खात्री कोत्ता. पण परी मोइजेस तो एक वेदी उबारता 12 फातरांचेर पुणाव की ही वेदी जावन आसा हो एक कोरार जो तो करचो आसा तो आख्खे इस्रायल पोरजेचो कोरार देवा सवे देखून 12 फातरांचेर ही वेदी तो उबारता. आनी मोनजातीचें रगत बारून अर्दें रगत ते वेदीचेर तो शिवरायता. अर्दें रगत तो एका तोस्तान घालता. आनी उपरांत कोराराचें पुस्तक वाचून जे देवान दिल्ल्यो आज्ञा पोरजे मुखार तो वाचता. आनी वाचले उपरांत पोरसां म्हणटा देवान सगळें फरमायलां तितलें आमी पाळटले. देवाचें आमी आयकतले. आनी म्हणटोच मोइजेस हे तोस्त नासलें रगत पोरजेचेर शिवरायता आनी हे भाशेन देवा सवे हो कोरार स्थापता. ही खबर आयचे पयले वाचपान आमी आयकल्या. कोण भाशेन आदल्या कोरारांत आदल्या काळार मोनजातीचें रगत बारून मनीस हो पोरसा देवा सवे हो कोरार स्थापताली. जाल्यार नव्या कोरारांत देवान मोनजातीचे रगता वरवीं न्हय पूण आपल्या पुता जेजू वरवीं आमा मनशां सवे एक सासणांक तोखता तसलो कोरार केलो म्हणून आमकां एब्रिवांक बरयल्ल्यो चिटीचो बरयणार आमकां उगडास कोत्ता. पण भाशेन जेजू तोच जालो बोली, तोच जालो मेंढरो. एके भाशेन जाणें आपल्याकूच मारूंक आनी आपल्याचेंच रगत मारूंक दिलें आनी हे वरवीं ताणें एक सासणीक मोगाचो कोरार आमचे सवे ताणें स्थापला. पूण बाबडीनो, जेजून आसा नव्या कोराराचो मोदेस्ती आनी ताणेंच ह्या आपल्या रगता वरवीं आपल्या कुडी रगताचे बलिदाना वरवीं ताणें आमकां सासणाची सोडवण ताणें जोडून घेतल्या. जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान आमकां एके भाशेन उगडास कोत्ता त्या निमाण्या जेवणा सुमयार जेजून स्थापलेल्या ह्या कोराराची. जेन्ना जेजू राज जेवण आपल्या शिस्सां बरोबर कोत्तालो ताणें उंडो घेतलो आनी म्हणलो आनी ताणें म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. उपरांत ताणें पात्र घेतलें आनी ताणें हें पात्र तांकां पिवंक दिवन ताणें म्हणलें हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. बाबडीन आमी जाणाव जेजून दुसऱ्या दिसा निमाण्या शुक्रा दिसा आपल्याचेंच बलिदान ताणें कुर्साचेर केलें. आपल्याचीच कूड त्या कुर्साचेर मोडूंक दिली. आपल्याचेंच रगत त्या कुर्साचेर वारोवंक दिलें आनी हे वरवीं जेजून एक सासणीक मोगाचो कोरार आमचे सवे ताणें केलो. पूण हें करचे आदीं जेजून त्या निमाण्या जेवणा सुमयार उंड्या शहराच्या रुपान होच कोरार एके भाशेन ही कोराराची स्थापणी त्या निमाण्या जेवणा सुमयार ताणें केली. आनी आपलीच कूड आनी रगत आमचें जेवण खाण आमचें ओत्मीक पोसण ताणें करून दिलां.
केद्दे व्हडले अमोलीक देणे जेजूचे आमकां बाबडीनो जेजून पवित्र मिसाची भेट स्थापून हे अमोलीक देणे जेजून आमकां फावो केला देखून आयज आमी व्हडी कुशालकायेन आनी दिनवासणीच्या मौनान ह्या गुटाचो आमी गुडास कोत्ता आनी देवाक आमी आर्गां दिता कित्याक जेजून आपल्याचीच कूड आनी रगत आमचे दिसता दिसपट्टें ओत्मीक जेवण खाण आमकां करून दिलां आमचे यात्रेचो जेजू एक भाशेन आमकां जावन आसा सांगाती आमची यात्रेक जेजू बोळ दिता कितें भाशेन मिसाची भेटींतल्यान जेजू आपल्याचीच कूड आनी रगत आमकां दिवन आमची भावार्थाची यात्रा चलोवंक जेजू आमकां बोळ आनी कुरपा फाव कोत्ता तर ह्या देण्या खातीर जेजूक आमी आर्गां दिवया दिनवासुया दुसरे सुवातेर बाबडीनो जेन्ना आयज आमी ह्या तिनूय वाचपांनी कोराराची खबर आमी कोत्ता देवान आमचे सवे ह्या मोगाचो कोरार केला तो आमी ताचो उगडास करुया आमचे बावतिजमाच्या दिसा आमी जण एकल्यान एके भाशेन हो कोरार रेटिफाय केला ही देवान आमचे सवे केल्लो कोरार आमी मानून घेतला देव आमचो खरो देव म्हणून आमी मानून घेतला देवान आमकां आपली भुरगीं कशीं ताणें मानून घेतल्यान देवा आनी आमचे मोदे हो आसलेलो मोगाचो संबंद आमी सदांच थीर गोड सांबाळूंक आमी वावरुया आनी अदी करून ह्या कोरारान ज्यो आज्ञा आटापलेल्यो आसात देवाची शिकवण आटापलेली आसा ते आमच्या दिसा दिसपड्या जिवितान आमी जिवन हो कोरार पुरेपणी ह्या कोराराक आमी विस्वाशी रावंक आमी वावरुया न्हय त्या इस्रायल पोरजे भाशेन जो देवाचो कोरार तेणी जायते पावटी मोडलो तांचे भाशेन न्हय पूण आमच्या जिवितान हो सासणीक मोगाचो कोरार जो देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं केला ह्या कोराराक सदांच आमी विस्वाशी रावंक आमी वावरुया तिसरे सुवातेर बाबडीनो जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो द मास इज द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ मिसाची भेट जावन आसा क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी एके भाशेन हे जोरींतल्यान आमकां देव आपल्या जिवितान आमकां वाडयता खरेंच आमच्या जिवितान मिसाची भेट आमच्या जिविताची जोर आनी तेंगशी गाय जे मोल आनी मोत आमी मिसाक दिवंक जाय आसलें तितलें आमी दिता गाय बाबडीनो आमी जाणा हे महामारीक पिडेक लागून आमकां मिसाची भेटेन वांटो घेवंक पोरशी आमच्यान येवंक जायना आमी आतां लोक संपर्क साधना वरवीं मिसान वांटो घेता पूण जेन्ना आमकां सोयेक आसलें तेन्ना कितले लेगून आमी मिसाक आमी मोल दिताले गाय कितले लेगून आमी मिसान शिताबेन वांटो घेताले गाय कितले लेगून आमी मिसाक फावो ती परी भक्तिमानान आमी तयार जाताले गाय आमकांच विचार करुया आनी बाबडीनो जेजून आमकां हे मिसाचें बलिदान केद्दें व्हडलें अमोलीक देणें आमकां फावो केला ताजी आमी आपुरबाय करुया ताजो आमी मोग करुया मिसाक फावो ते भाशेन आमी तयार जावया मिसान बरे भाशेन शिताबेन वांटो घेवया मिसान आमकां जेजू आपलें जिवीत दिता ते आमच्या जिवितान आमी सांबाळून जेजूच्या जिवितान आमी वाडुया आनी भाशेन मीस आमच्या जिविताची जोर आनी तेंगशी आमी करून मिसाचें जें फावो तें मोल आमी दिवंक जाय तें आमी दिवंक वावरुया ह्या देण्याक आमकां फावो कर म्हूण जेजू लागीं आयच्या मिसान कितें भाशेन मागुया आमी आतां सगळीं उबी रावन आमच्या बाबार्थाची उत्सान्नी करुया सतमंत देवाक सर्वपिदार बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजदाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी समावलो आंकवार मारी तावन जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वपिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन देव आपल्या भुरग्यांची मागणी आयकूंक सदांच तयार हे वेळार भुरग्या भक्तीन आमच्या आवंडी आनी मागणी देवा सभे आतां आमी उबारुया आमचे गवळीक फुडाऱ्यांनी
पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान स्फूर्ती बॉल आनी कुरपाक घेवन आपले जिवीत जिवंक आनी आपल्या हातांत आसलेले पोरजेक मिसाचे भेटेची ग्रेसकाय सुबामपणीन वांटून मिसाचो भेटेचो मोग तांच्या काळजांनी वाडोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे विचून काडलेले आमदार मंत्री नगरपालिकेचे अधिकारी आनी दर एक गांवांत वावुरपी सरपंच पंच हांणी आपणाक दिल्लो वावर फिक्रेन करून आनी पोजेचे बरेपणा खातीर आसलेल्यो सवलत्यो सगळ्यांक मेळूंक तांकां जबाबदारेचे कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी मिसांत वांटो घेतली सगळीं मिसाक वेळार येवंक चितान देवाचें उतर आयकूंक जिवितांत तें पाळूंक आनी जेजूक शेवूंक आमचे भितर जेजूक आकारून येवंक तांचो फोल कसो आमचे जिविताचे समर्पण पोजेचे बरेपणा खातीर करूंक आमी शिकल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां पिडेक लागून वो जाणटे पिरायेक लागून जायते कोस सोंसता. याज्ञिकांनी तांचे सवे खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांकां क्रिस्त प्रसाद वो कोमिन्याव वेळार दिवंक तांकां जेजूची गोठाय तांचे कोश्टां आडकोलींनी मेळूंक देवा लागीं मागुया. सर्गीचे मोगळ बापा, विस्वासान केल्ल्या ह्या आमच्या मागणेची तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी खेरीत भाशेन तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमचे सवे इश्टापल्या कराराक सदांच आमी विस्वाशी रावूंक आमकां तुजे कृपेचो आदार भाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबांबडिनो हे आमचे बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानतात असले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून हे कोटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवा सोंड आनी दाखांचो सोरो आमी तुका बोपोवन दिता. जशें जायत्या कोण्याचो एक कुंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतले आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सुपूण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सवे आसू आमची काळसा उबारूया. आमी तिचो वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वोयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो याज्ञीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें आमकां घडोवन दवरलो आनी आमची सरवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड सेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवून आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कुळानी रोगो सिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचा उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप निमदानी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी बाबाचे कापीत कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समाजतांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समाजतांची दया करून मागता. आमकां मरे देवाचे माई सांगातीन तिच्या पती बेगीन तुझे बेगीन दवरता सरकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सदांच सुखांत आमकां वांटो दी. ते सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu vorbi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu tai, पवित्र आत्मेचे एकपुणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आणि वैभव तुका, सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो मोगाचो बाप आपल्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमकां वांटो दिवन एके भाशेन आपल्या सवे आनी एकामेका सवे आमचो एकचार थीर गोट कोत्ता. हेंच आमच्या जिवितान घडोवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर सोडटी आनी खास सडिना जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Christ
स्कोर साधना वांटो घेतले पळय ओतमीक कमिन्यो आमी म्हणटा. मोशे जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आशीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेसू हे वेळार आमच्या काळजान आयला. केदें सोबीत आनी अमोलीक देणें जेजूचें. आपलीच कूड आनी रगत जेजू आमचे ओतमीक खाण पिवण तो जाता. The more we receive Jesus in the Eucharist, the more we become like him. जेजूक आमच्या काळजान घेवन तशे भाशेन दिसान दीस आमी जावंक वावरुया. हें देणें जेजू लागीं आमी मागुया. The more we receive the Eucharist, the more we prepare ourselves for the heavenly banquet. सुर्गीच्या जेवणाक संवसारांतले हे मिसाचें बलिदान आमकां तयार करता. हे आमचे सासणीक जेवणाकूय तयार जावंक आमकां जेजूची कृपा मागुया. प्रार्थुया. बापा, सासनाक तुझे देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां वडत्या सुखाची सुफोळकुणा जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांनी ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बासेलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुमानाची कार्यावळ. ह्या सुमानाक मेलोल्यांक मिसाये पुरी सोमारा दीस 7 वरांचेर एपिफान्यो डी कॉस्टा सडो म्हयन्याचे मीस. मंगळारा दीस 7 वरांचेर तोमे कार्दोजो नायकावाडो इस्ट म्हयन्याचे मीस. बुधवारा दीस 7 वरांचेर विसेंत रॉड्रिगीस नायकावाडो वेस्ट पयल्या वर्साचे मीस. सोनवारा दीस 7 वरांचेर फिलोमेना डायस कास्तेलवाडो पयल्या वर्साचे मीस. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमच्या देशांत आनी आमच्या गोंयांत कोविड-19 हे महामारी पिडेचे गंभीर परिस्थितीक लागून आमच्यो इगोर्जो कपेलां बंद दवरची पडल्यांत. सरकारान सुचयलेले उपाय वेपारान घालून आमी ह्या दिसांनी इगोर्जेन समरुमतांव ती मिसां लोकां विरेत कोत्तांव. बाबार्थ्यांनी हाची नोंद करची आनी परिस्थिती सुदारप पासून आनी फुडें SOPs बाबतीन आदोल बदल जाय पर्यान इगोर्जेन पोरशी मिसांत वांटो घेवंक येवचें न्हय. जाणी मिसांची इतेसां भेटयल्यान तांच्या इतेसां पासत आमी दर मिसार मागतांव. अशें आयतारा दिसा 8 वरांचेर एकूच मीस आमी समरुमतांव आनी सुमानाच्या दिसांनी 7 वरांचेर एकूच मीस जाता.
ह्या पेस पिडेच्या ओतीर आनी गंभीर काळांत जण एकल्यान आपापल्या भलायकेची काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक पावलां मारची. हे पिडेचेर जोयत भरूंक सगळीं एकचारान वावरुया. येता ते शुक्रार दीस भोव पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब मनयता. हे परबेक तयारी कशी येता ते मुडारा दिसतावन 3 दिसांचो त्रिधूम सुरू जाता. ह्या त्रिधुमाची मिसां कोणी भेटूंक सोदता जाल्यार इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन दिवची. तशेंच जुनाच्या म्हयन्याचे 27वेर पेर सुकूर सायबिणीचें फेस्त आमी पाळटाव. फेस्ताक तयारी कशी 18वेर तावन 9वेन सुरू जाता. 9वेनाची मिसां दिवंक सोदतल्यांनी इगोर्जेच्या ऑफिसान येवन दिवची. तुमकां सगल्यांक सूख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेतांव आनी मागतांव. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. बसून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काजार. देवा शांती बाळ चोरून घरां येता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेता उंडो सोरो. एकाच जाग्यार आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास लायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशल